आजकाल बळ्या सबार खबरो थोडे जाण उलयतात या टीव्ही पळोवनच आसता टीव्हीचेर कोरोना व्हायरसा विशयांत निरंतरी खबर येवनच आसता कितले जाण मेले कितले जाण क्वारंटायन जाले कितली पिडा विस्तारली आनी कितली विस्तारूंक साध्य आसा कसलें वखद बरें खंयचें वखद बरें न्ही आनी ताका चिकित्सा आयल्या गिना आनी असले सगळे खबरो आयकून उलोवनच आसतात. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षक करतल्या समेस्तांक म्हजें वंदन म्हजें प्रणाम म्हजे आशिर्वाद म्हजी बेसांवां तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागता. समिया जेसू क्रिस्ताच्या कृपेन आमकां समेस्तांक सांगाता हाडलां. मागण्याचो वेळ आमी सांगाता मेळून करची जाय कित्याक दोग या तेग सांगाता मेळटा आसतना देवाची कृपा आमच्या मदेकात हजर जाता. देवाची सर आशिर्वाद आमी जोड घेता देखून सांगाता मेळून हे मागण्या विधी आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचेय सवे आसो तुमचेय सवे आसो. समिया जेसू क्रिस्ताच्या हाजीरपणांत येता आसतना आमी एक घडीभर दोळे जांपया आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया कित्याक समिया जेसून आमकां म्हणा तुमी पृथ्वेचे मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी बऱ्यो करण्यो कर्ण सर्गीच्या बापाक महिमा दिसय. जर तर आमच्या जिवितांतलें मीठ आळणी जालें जाल्यार तांतूं खारसाण रूस उणें जाली जाल्यार ताका आमीच कारण जाल्यार देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी म्हणया समिया काकूत कर समिया काकूत कर. आमी ह्या संवसाराचो उजवाड जावंक फावो. आमचो उजवाड मंद जालो जाल्यार उणो जालो जाल्यार अंधकार चडलो जाल्यार आमच्या जिवितांत समिया कडचें बक्षाणें मागया. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. आमी बऱ्यो करण्यो कर्ण थर्गींच्या देवा बापाक महिमा दिसय. ताच्या बदलाक वायट करण्यो वायट उतरां वायट वर्तन हाचे द्वारे आमी स्कांदल दिलां जाल्यार देवाची महिमा आमी आमच्या जिवितांत करूं ना तर आमी बक्षाणें मागया समिया काकूत कर समिया काकूत कर. सर्पदेवदार देव आमची पातकां बक्षू आनी आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थया भोव मंगळा सर्गीचे बापा आमी तुजीं भुरगीं तुवें आमकां आपणायलें तुज्या जिवाचो स्वास आमचे थंय फुंकलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमकां सोडयलाय. आमी हर एकल्यांनी तुज्या भुरग्यांनी तुजे शसी येशें कर तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमी रावाशें कर. जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान धुवन नितळ जावन नितीवन जायशें कर. सर्गींचे दायजी आमी जायशें कर. बापा आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. हो मागण्याचो वेळ तुका महिमा दिवचे रितीन करसूं तुजे संदेश चित दिवन आयकोंक तुज्या उतरांतय नवें जिवीत जिवंक आमकां हर एकल्यांक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. चालू कासो वांजेल आमी काडया. अवस्वर 8 आमी उक्त करया आनी थंयसर 22व्या वळीर तावन 25वी वळ पर्यंत आमी वाचया. तुमच्या लागीं पळयत पुस्तक आसल्यार तुमी थंयसर उक्त करून वाचयेत. सबार जाणां कडेन तांच्या टॅबाचेर या तांच्या मोबायलाचेरच ॲप आसा बायबल ॲप ते उक्ते करून हें देवाचें उतर आमी वाचया. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 8 वर्स 22 to 25. जेजू वादळ थंड करता. एक दीस जेजू आपल्या शिष्यां सांगाता दोणीर सोडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो. तशें ते मुखार सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारोंक सुरू जालें. दोणी भितर उदक भरोवन ते सर होड आपायांत पडले. जेजू सरशीन शिस धांवन आयले आनी ताका जागोवन म्हणाले मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडता म्हणून बोबाटले. जेजून उठोन वाऱ्याक आनी उसांबळ लारांक भेस्टायलें. तेन्ना वारें वादळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें. उपरांत ताणें शिसां लागीं विचारलें खंय आसा तुमचो भावार्थ. शिस भियोवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणाले हो तर कोण जायत. वाऱ्याक आनी लारांक जैत तो फरमायता आनी ती ताका खाल जातात. देवाचें उतर हें देवाचे होडपकार. भोव मंगळा सर्गींचे बापा तुज्या दैवीक उतरांतय आमकां नवें जिवीत आसा पातकांचें बक्षणें आसा बरी भलायकी आसा सुडका सोडवण आसा तुजी सर आशिर्वादां आसा. हें सगळें जोड घेवंक आमकां फावो कर. तुज्या उतरांचेर चित दिवन ध्यान करूंक आनी तुजो संदेश सर्गींत तावन येवचो तो आपणावंक आमकां फावो कर.
हे आमी मागता सुमिया जेजूचे नावी आमेन. भोव मोगाचें हांव तुमकां विचारता एक सवाल ते जावन आसा तुमी केदाळा तरी भियेल्यात की या तुमकां भिरांत आसा की खवजिणी आसा की तुमी म्हाका विचारूंक आसात कसले सवाल विचारतात फादर तेय ह्या कोरोना व्हायरसाच्या खरगा वेळार होय आमी सर भियेता आमी खावज येता खंयच्या संगतीक आमी भियेता खावज येता. हांव मार्चच्या 8 तारखेंतल्याक बंबय गेल्लो बंबय रेतेर दिवंक आसली म्हाका दिवायन मर्सी इगर्ज मिरा रोड आनी वाडाला म्हाका वयर सकला ह्या तेवशीन हेवशीन पैण करूंक आसलें आनी हांव पैण करता आसतना लोकल ट्रेनीचे भितर वचचें पडलें आनी लोकल ट्रेनीर तुमी जाणात कितलो लोक आसता विशेश लोकांची खेट आसता आनी ताच्या पयलेंच कोरोना व्हायरसा विशयांत हांव जाणा जाल्लो कित्याक सबार जाणांनी म्हाका हाँगकाँगांतावन या सिंगापूरतावन फॉरेनतावन फोन करता आसतना इस्रायलतावन तांणी सांगिल्लें जावन आसा कोरोना व्हायरस ते हांगासर विस्तारून आसा त्या पर्यंत आमच्या भारत देशांत ताची भिरांत नातरली आनी देखून एकल्यान म्हाका इस्रायलतावन येता आसतना स्पेशल फेस मास्क N95 हांड दिवन फादर खंय गेल्यार हें घाला म्हण सयत सांगिल्लें देखून हांव तें फेस मास्क घालन हांव त्या लोकांच्या खेटींत लोकल ट्रेनीचेर रिगलो मार्चच्या 8 तारखेर त्या दाळा बंबईंत ती भिरांत येवन कोणाय लागीं मास्क नातले म्हजे तोंडार मास्क पळोवन थोडे म्हाकाच पळोवंक लागले हाका कसली पिडा आसा काय म्हणून आनी तांकां कसली भिरांत नातली पूण म्हाका भिरांत कित्याक त्या खेटींत लोक म्हज्या आंगार पडटा हांवें मास्क घालून कितें फायदो मास्क घाल्ल्या वरी म्हाका दुस्वास काडूं आनी थोडूंक कस जाले शिवाय दुसरें कांयच जावना पूण भिरांत कोरोना व्हायरसाची आमकां भिरांत कोरोना व्हायरस आयिल्ल्या वरी आमकां पिडा येता आमी मरता म्हणल्यार ती भिरांत आनी आमच्या मोगाच्या मनशांत हांव आमी पयस जाता आनी परतून आमकां मेळोंक जायत की ना म्हणली भिरांत ह्या दिसांनी आनी सबार जाणांचो वेपार वयवट बुडला आनी थोड्यांची कामां गेल्यान आनी मुखार कामां आसतीत गी ना गी आपणाचें शिकप आतां पावोंक जातलें गी ना गी म्हणून सबार तरांची भिरांत लोकांक आसता मनशांक आसता थोड्यांक भिरांत वागाची सिंहाची हस्तींची मनजातीची आनी थोड्यांक भिरांत ल्हान ल्हान संगतीची ल्हान ल्हान जरल्यांची आनी थोड्यांक पालीची भिरांत आनी थोड्यांक जीवदाळीची भिरांत हर एकल्यांक भिरांत आसताच जर तर कोणी सांगता आपणाक भिरांतच ना म्हळ्यार ते खंडी जावन अस्वाभाविक जावन आसा ह्या तो कोणी एकलो मानसीक पिडेस्त जायचे जो कोण मानसीक बऱ्या भलायकेंत आसता ताका खंडी जावन एक न्ही तर एका तराची भिरांत आसताच आनी भिरांत 3 तरांची भिरांत जावंक पुरो म्हणून हांवें अशें नियाळ केलो एक भिरांत जावन आसा ताका आमी म्हणटा फियर आमकां कसल्या संगतींत भिरांत आसा म्हण कळीत आसल्या ताका आमी भिरांत म्हणटा थोड्यांक परिक्षेची भिरांत परिक्षेन फेल जाता म्हणून आनी थोड्यांक भिरांत खंयसरी काळोखांत जीवदाळ आसा म्हण ती भिरांत ताका आमी भिरांत म्हणटा फियर पूण आनी एक आसा एंग्जायटी म्हळ्यार जर तर जायते भिरांती सांगाता मेळटी जाल्यार आनी आमकां खंयच्या संगतीची भिरांत म्हण गोत्त ना जाल्यार ताका म्हणटात एंग्जायटी थोड्यांक कितें म्हण कळना हात पांय कामतात धडबडटात कसली भिरांत म्हळ्यार सांगूंक की ती तयार नात म्हळ्यार ल्हानपणांत हांव सबार संगतींत हांव भिरांत आयिल्लो री तांची भिरांतची चुचचे घुसपट गोंदळ जाल्लो जावन आसा तांकां मनजातीची भिरांत सुण्यांची भिरांत माजराची भिरांत मनशांची भिरांत शेजारच्यांची भिरांत जीवदाळेची भिरांत परिक्षेची भिरांत फुडाराची भिरांत सगळ्यांची भिरांत ताका आमी म्हणटा एंग्जायटी तशें जाल्यार एंग्जायटी डिजऑर्डर जाता मानसीक पिडेस्त जाता. तिसरें एक आसा फोबिया म्हणटात फोबिया म्हळ्यार अस्वाभावीक विशेश भिरांत थोड्यांक एका माळये चडचें म्हळ्यार विशेश भिरांत उबार जाग्या वयचें आनी थोड्यांक बांयक पळोवचें म्हळ्यार विशेश भिरांत आनी थोड्यांक जीवदाळेचें नांव काडल्यारच भिरांत अस्वाभावीक जीवदाळ ना ती जीवदाळेचें नांव काडल्यार भिरांत आनी आतां कित्याक भिरांत विविध तरांची भिरांत आमचे येवंक साध्य आसा एक कारण जावन आसा इनएडिक्वेसी म्हणटात ह्या आपूण ना फावो म्हणलें तसलें चिंतप आपूण अयोग्य म्हणलें तसलें चिंतप तसल्यांक 4 जाणां मुखार वचून उलोवंक भिरांत दिसता म्हाका तरी हांगासर उबे रावता आसतना थोडे फावटी भिरांत लोक आयकून पुरो जावन खंय जांबाय काडटा कोणना या न्हिदता कोणना या हांवें सांगिल्लें तांकां समाज समजना कोणना या हांवें उलयलें बरें ना कोणना तसली भिरांत पूण आयकतल्यान थोड्या भिरांत ओ पाद्र्याप मागण्याचो पाद्र्याप तो उलयता आसतना म्हजें तें कितें आसा सगळें ताका कळटा कोणना या म्हज्याच विशयान तो उलयता कोणना तसली भिरांत हर एकल्यांक मोगाचें एका तरेची एकाच भिरांत येवंक एक कारण जावन आसा आपूण ना फावो म्हणलें तें तसलें चिंतप हांव परिक्षेन पास जावंक ना फावो त्या दाळा भिरांत जाता हांव तें काम करूंक ना फावो म्हजें तें तसली देणी ना त्या दाळा ती भिरांत जाता आनी असली भिरांत जाल्ल्या वेळार 3 तरांची प्रतिक्रिया दियेत एक प्रतिक्रिया जावन आसा फायट म्हळ्यार झुजचें भिरांती सांगता झुजचें
मन जात म्हाका अटॅक करूंक येता जाल्यार हांवें मन जाता ताका झुजोन ताचे जैत व्हरचें. आनी एक फ्लायट म्हणजे धांवचें आनी सुकोन काडून घेवचें कसली भिरांत असल्यार. तिसरें जावन आसा फ्रीज. हांवें झुजचेंय ना धांवचेंय ना हात पांय कांपोवन थंयच पडचें. थोडी मुरचे हुकता रे म्हणटात म्हळ्यार तकली गोंस पडटात असलें जावंक साध्य आसा. आनी विविध तरान भिरांत आयिल्ल्या वेळार प्रतिक्रिया दियेत. थोड्यांनी घामेतात, थोडे हात पांय कामतात, थोड्यांक विशेश तकले पडापड जाता आनी थोडे जाण कालकितात आनी थोडे जाण किंक्राट मारतात आनी थोड्यांचें काळीज थंय रावता, थोड्यांक विशेश टेन्शन जाता आनी थोड्यांक मोगाचें न्हू भिरांत म्हळ्यार संतोश जाता. केदाळा थोड्यांक विशेश वेगान खार व्हरचें म्हळ्यार एक संतोश. भिरांत रिगता पूण भिरांत ती खार व्हरचें ते व्हडलें जायंट व्हील आसल्या तातूंत बसता आसतना एका रितीची भिरांत दिसता जाल्यार बसून एका रितीची मजा करतली आसाच. भिरांती आपणायतले मनीसय आसात. विविध तराची भिरांत आमी पळयता. पूण थोड्यांचें चिंतप जावन आसा भिरांत आनी मोग सांगात वचना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अवसरांत 18व्या वळीर आमी वाचता मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भे धांवडयता. भे शिक्षेक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोवंक साध्य जायना. आनी हांगासर आमी कितें तरी शिकचें जाल्यार संपूर्ण मोग भिरांत धांवडयता ताचो अर्थ असो न्ही की आमकां भिरांतच ना. देव आसा जाल्यार देवा सांगत आमी आसल्यार आमकां भिरांतच ना म्हणूंक जायना. कित्याक जेजूच्या काळार जेजूचे शिश्य जेजू सांगतच आसले जाल्यारय ते भियेले. देवा सांगत तसं आसल्यार आमकां भिरांत संपूर्ण तरान नपय जाता म्हणून अर्थ न्ही. मुखार भिरांत कसली आमचें तें आसा आनी भिरांत कित्याक आसा आनी हें सगळें समजून घेवन भिरांती तावन कशें आमी भिरांती तावन पयसरोन भावार्थान विस्वासान जियेत गे म्हण आमी समजून घेवचें. आमच्या भिरांती तावन आमी भायर आयल्यार आमच्या जिवितांत आमी जायते साधन करूंक आमकां साध्य जाता. ल्हान भुरग्यांक भिरांतीची गरज आसा. उज्याची भिरांत तांकां आसा जाय नाजाल्यार उज्यांत वचून हात घालतात. बांयची भिरांत तांकां आसा जाय नाजाल्यार बांयत पडटक मेळटा. मातशें तांकां आमी सर्तीक भिरांत दिता. यमकोणाची भिरांत आमी सांगता. आमी तांकां पुलिसांची भिरांत सांगता. कोर्टाची जैलाची आमी भिरांत तांकां सांगता. परिक्षेंत फेल जावची भिरांत आमी तांकां सांगता. एक्सिडेंटाची भिरांत सांगता. बायकार वयताना जागृत उरता एक्सिडेंट जावंक साध्य आसा म्हण सांगता. विविध तराची भिरांत आमी घालता. सलवणीची भिरांत आमी घालता. फेल जावची हे सगळे भिरांती तांकां गरज आसात ल्हान आसतना भुरग्यापणार. कित्याक तांच्या जिवितांत अभिवृद्धी जोडच्या खातीर एक बरो फुडार आसा करच्या खातीर. देखून सिराकाच्या बुकांत आमी वाचता पयल्या अवसरांत 14व्या वळीर द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम. देवाची भिरांतच जाणवायचो आरंभ म्हणून पयत पुस्तक सांगता. आनी तर ही भिरांत कसली भिरांत आमी पयत पुस्तकांत समजून घेवया. तेंच जुवांचें पयलें पत्र 4था अवसर 18वी वळ म्हणटा खंयसर संपूर्ण मोग आसा थंयसर भिरांत म्हणल्यार आसना भिरांत संपूर्ण तरान धांवन वता. हे समजून घेवंक आतां आमी वाचलेलें तें देवाचें उतर परतून तुमी वाचा ह्या तांचेर नियाळ करा. लुकाच्या वांजेलांत 8व्या अवसरांत 22व्या वळीर जेजू आपल्या शिष्यां सांगता दोणीर सडटा आनी दोणीर सडिल्लेच जेजू न्हिदों येता. कित्याक जेजू न्हिदों येता? खंडीतावन दोणीर सडिल्लेच शीच सगळे सांगाता मेळ्ळे. तांणी उलोवंक सुरू केलें सोबार खबरो संवसाराची आजकाल बळ्या सोबार खबरो थोडे जाण उलयतात. ह्या टीव्ही पळोवनच आसता. टीव्हीचेर कोरोना व्हायरसा विशयांत निरंतरी खबर येवनच आसता. कितले जाण मेले, कितले जाण क्वारंटायन जाले, कितली पिडा विस्तारली आनी कितली विस्तारूंक साध्य आसा, कसलें वखद बरें खंयचें वखद बरें न्ही आनी ताका चिकित्सा आयल्या गिना आनी असले सगळे खबरो आयकून उलोवनच आसतात. पूण म्हाका न्हू समिया जेजूक तसल्या संगतीतय कसलेच ताका गमन ना ह्या तातूंत लक्ष ना. बगार तो ताच्या बापाच्या गोपांत बापाच्या वेंगेंत बापाच्या एकवटांत जीवन आसा. देखून शीस तांचे इतल्याक उलोवन आसतना संवसारी राटावळींनी आनी संवसारी भिरांत खावजेणी आपदैरी ह्या संगती विशयान उलयता आसतना जेजू तरी थंयसर संपूर्ण तरान न्हिदता. आनी त्या वेळार वारें वादळ उठलें आनी शीस भियेले आनी ते गावजेले. वाऱ्या वादळाक गावजेले, त्या लारांक ते गावजेले. ते बुडतात म्हूण तांणी भोब मारली. आमी बुडता समया आमी बुडता. तुका कांयच बडोवन वचोन आंगी म्हणून समयाक तांणी वचोन उठयलें. जेजू न्हिदलो, शांत जालो. तर आतां
म्हाका न्हू हांव तुमचे कडेन विचारतां आतां बुडल्यार दोन कोण पयलें बुडटा जेजू पयलें बुडटा की ते बुडटात न्हीद जावन बुडल्यार जेजू पयलें बुडाचें कित्याक तो न्हिदला ताका गोत्तो ना दोन बुडल्यार ताणें पयलें बुडाचें पूण शीस जागे आसात उलोवन आसात तांकां कळीत आसा उडोवन उपयोन तांणी पाटी वशेत आसले पूण ते भियेले खावजेले कित्याक म्हाका न्हू थोडे फावटी भिरांती विशयांत खावजेणी विशयांत आपदायरा विशयांत आनी विशेशान ह्या कोरोना व्हायरस विशयांत जायते संगती शिकल्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं वाचल्या वरवीं ह्या टीव्हीर पळयल्या वरवीं आमी तातूंत जैत जातले हांव ह्या बाच्या विजडटले म्हणून कसलेच गॅरंटी ना ताच्या बदलाक तांणीच चड भियोवचें हो न्हीद काडनासलो जेजू तरी भियोवना ते भियेले आनी ते उपरांत कितें म्हणटात सोमी आमी बुडता आमकां तूं बचाव कर म्हाका कितले फावटी आमी भियेता कावच येता म्हाका उगडास येता थोड्या दिसा आदीं एका भयणीन म्हाका फोन केलें मँगलोरता आनी तिका हांगासर येयलें दान दिवंक आसलें हांव दाना विशयान केदाळ सांगात दैवीक रेती मंदिरांत दान दिवंक आसलें ती म्हणाली फादर ह्या दिसांनी रेतेरी कोणी येनात तुमकां कांयच इनकम ना आनी काणयेक घालनात देखून हांव तुमकां इल्लें दान दिवंक आशें येता अशें सांगता आसतना ती म्हाका म्हणाली सबार म्हयन्या आदीं 6 म्हयन्या आदीं तिचो पती एक ल्हानशें एक्सिडेंट जावन हाड मोडलें डाक्टरान म्हळें सिरियस आसा कित्याक म्हळें तें हाड मोडल्याचें चड त्या एक्सिडेंटा वरवीं तो भियेलो ताजें ब्लड प्रेशर वाडलें आनी डायबिटीसूय वाडलें हायपरटेन्शन सयत जालें ताजें थंय देखून ऑपरेशन करच्यान जायतो अपाय आसा म्हूण डाक्टरान सांगतना ही भयण भियेली तिजी भुरगीं वाडचीं भुरगीं तिका जायते दुसरे येवजणे आसले आनी घोव आतां कुशानांतल्या कितें जायत म्हूण तितल्यार तिणें हांगासर फोन केलें म्हाका आनी फोन करता आसतना हांवें तिका म्हणलें एकच भिये नाकात भावार्थ दवर भिये नाकात भावार्थ दवरा सगळें बरें जाता आनी उपरांत तिचो घोव म्हणटा बऱ्या घोवाक तें उतरां सांगल्या उपरांत तिचो मागल्या उपरांत तिचो घोव धैर्यादीक जालो ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें कांयच बाधक जावना संपूर्ण तरान बरो जालो तो बरो आसा आनी उपरांत तिच्या पुताकी बरें वेळार काम मेळ्ळें काजरांनी सगळें जालें आनी आतां बऱ्या तरान आसात म्हणून सांगूंक तिणें फोन केल्लें जावन आसा म्हाका जेन्ना जेन्ना देव आमच्या जिवितांत येता आमची भिरांत पयस करता पूण तेन्ना देव आमच्या जिवितांत आसल्यारय आमकां भिरांत येता कित्याक सबार संगती आसात एक आमच्या जिवितांत भिरांत येवंक कारण आमी एकसूरपण बगचें देव आमच्या जिवितांत ना म्हणून न्ही जेजू तांच्या दोनीर आसलो पूण जेजू एका कोणशे न्हिदलो हे तांच्याच संवसारांत व्यग्न जालें जेन्ना म्हाका देव आमच्या जिवितांत आसा पूण आमी जर तर सोमया थंय एकवटांत आमी नाव म्हळ्यार सोमी आसा आमच्या सांगता सकाळचें मागणें आसा सांजेचें मागणें आसा खंय एवढी पयत पुस्तक आसा आयताराचें मीस आसा पूण सोमया थंय आमी जियेना सोमयाच्या मांडावळी प्रमाणे सौतेचे येवजणे प्रमाणे जियेना सोमया थंय संबंध दवरून आमी जियेना त्या दाळा आमी भियेता खावज येता आनी आपदायर बगता दुसरें आमच्या जिवितांत दैवीक मार्गदर्शन नातल्या वेळार आमी भियेता आमकां जाय दैवीक मार्गदर्शन आमकां जाय नीज अर्थ आमच्या जिवीत आसा जर तर आमी एक बसार पयन करता जाल्यार मगाचें न्हू आमी भियेता गी खावज येता गी थोडीं जाणां भियेतात खावज येतात देखून ड्रायव्हर लागीं वचून म्हणटात ड्रायव्हर इल्लें स्लो वर बस म्हणून आनी थोडीं म्हणटात व्हडा वेगान वर म्हणून आनी थोडीं जावन ताकाच पळोवन तशें गुडय अशें गुडय म्हणून मार्गदर्शन दितात तें मगाचें न्हू त्या ड्रायव्हराक डिस्टर्बन्स जाता शिवाय तो ताका ड्रायव्हिंग करूंक खंयच्याच रितीन कुमोवंक जायना त्याच रितीन मगाचें आमचें जिवीत देव चलोवन आसा आमच्या जिविता विशयान देवाक येवजणे आसात जेरम्या प्रवातीचो बूक 20:9 म्हणटा तुज्या फुडारा विशयान भांगराची येवजणे म्हाका आसात तुज्या पाडावा खातीर न्ही तुज्या उदरगती खातीर म्हाका हे आमी समजल्ल्या वेळार आमकां भिरांत उणें जाता आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पण दिता तो जायचे ड्रायव्हर he should sit in the driver's seat and we should peacefully travel in the journey of our life आणि तिसरें उडास आमी दोरी जाय आमची भिरांत उणें जाता जेन्ना आमचें मौल्य आमी जाणा जाल्ल्या वेळार कोरिंथकारां बरलें पयलें पत्र 6 वळ म्हणटा वर्तें मोल दिवन देवान तुमकां आमोलाक घेतला देवान आमकां वर्तें मोल दिवन मोलाक घेतला सोमया जेजूच्या आमोलेक रगतान देवाचें आमोलेक रगत कितलें मोलादीक त्या आमोलेक रगतान म्हाका तुका देवान मोलाक घेतला हें एक मौल्य आमचें वर्थ म्हणटा जाणा जाल्ल्या वेळार आमची भिरांत उणें जाता कित्याक देव म्हाका राखता सांबाळटा सबार जाणांचें मौल्य खंय जावन येता
आपणाचे शिकपातय आपणाचे पैसे इतले आपणाचे शिकाप इतले आपणाचो हुद्दो असलो आपणाची कंपनी असली आपणाचे जागो आस्त बदीक ह्या संवसारी संगतीत तुझे मोलबांद जाय जाल्यार एक दीस ना जाल्यार एक दीस तुका पिरान येता कित्याक ह्या कोरोना व्हायरस असले व्हायरस येता आसतना तुझे पैसे तुझे शिकाप तुजी बुदवंतकाय तुजी जाणवाय खंयचेंच तुका मदत करूंक शकना बगार तुझे मौल्य आनी ते येता तुवें देवातय भावार्थ दवरल्या वेळार विश्वास दवरल्या वेळार देखून जेजून ताका जागेल्ल्या तक्षण ताका विचारलें तुमचो भावार्थ खंय आसा तुमचो भावार्थ खंय आसा परतून परतून जेजू विचारता तुमचो भावार्थ खंय आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी हांवें तुवें देवातय म्हाका तुका त्या भावार्थांतय आसरो घेवचो भावार्थांतय निवासस्थान घेवचो भावार्थांतय हांवें तुवें जियेचो तेन्ना आमची भिरांत गांवचेणी सगळी पयस सरता आनी आमच्या जिवितांतलें वारें वादळ शांत जाता आमच्या जिवितांत असली लाराय प्रशांत जातात आमचें जिवीत सोबीत सुंदर आनी अपुर्बायेचें जाता तर मोगाचेनो आमी देवाचेर पातयेनी विश्वास दवरून आमी ताका लागीं चरया भोवमाकाळा सर्गींचे बाबा आमी तुका अर्गानी होगलाप दिता आमच्या जिवितांत सदांच तूं आसाय सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना काळक्या फालक्यान चलतना सयत तुजो बेत आनी तुजो दांडो आमकां धैर्य दिता कोरोना व्हायरस असल्या खरगाच्या वेळारय तूं आमकां धैर्य दिताय तूं उसांबळ लारां शांत प्रशांत करताय तुफान वारें वादळ सयत तूं थंड करताय तुका साथ जालें कितेंच ना बापा तुज्या मोगांत आमकां राख आनी सांबाळ तुज्या दयाळेन तुज्या काकुतीन तुज्या बिरमतीन आमकां समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयतल्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या गरजांनी पाव बापा तांची दुखां पसून काड तांची गंध बेजाराय पयस कर ताचो हात धरून तांच्या जिवितांत तूं तांकां चलय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर देव तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो आनी सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन बरो दीस आनी अपुर्बायेचें जिवीत तुमकां सगळ्यांक हांव मागता